आशिल्ली सो तुमच्या सायडीच्यान कितें जालें वॉट एवर डिसिजन स्पीकर डिसिजन इज टू बी डिसायडेड ऑन द सेम डे. ओके 2 दिसाचें सेशन डिसायड केलां. नो बट इट्स ओके पयले 2 दीस दीस सेशन आमचें चलता assembly सो 2 दीस पुरो सर फुडली असेंब्ली मार्च आसतली. हय ना पूण 2 दिसांनी इतलें जातलें बिकॉज ऑपोजिशन इज सेइंग इतले विशय आसा आनी 2 दिसान बीएससी मिटिंगेक आतां एप्रूव जाला हां. ते फायनल. नो बट एज ए पॉलिटिकल लिडर पार्टी लिडर तुमी आसा न्ही सर सो 2 दिसांनी इतले विशय चलताले ओके मेजर असेंब्ली विल बी इन द मंथ ऑफ मार्च. पूण 2 दिसांनी जातलें काय म्हणटा एक म्हयनो सुद्दां उरूना. नो नो दॅट इज फायन 2 दिसांनी कितें जातले विशय उलोवपाक मेळटा गव्हर्नर स्पीच आसा न्ही. गव्हर्नर स्पीच तेच म्हणटा. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट legislation is considered and infrastructure development. सो यू आर ओके विथ दीस 2 दिसांचें सेशन ह्या वर्साचें हय आनी नवें आमी चालू करपाचें